अनुच्या 8वो राज्य चित्रपट महोत्सव 5 ते 7 ऑगस्ट मजगती जातलो। चित्रपटाचे उक्तावण सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांची उपस्थिती आसतली आणि आयतारा जावपी समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाजीर आसतले। अनुच्या महोत्सवात 10 चित्रपटाचे स्क्रीनिंग जातले। कला अकादमी, मॅकनिस पॅलेस आणि आयनॉक्सान चित्रपट दाखयतले अशी माहिती गोय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष राजा खेडेकार हांणी दिल्या। आर्डिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ही 5, 6 आणि 7 तारखेक 8 गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जावपाचो आसा आणि त्या संदर्भात ब्रीफिंग दिवपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा। ह्या 8व्या स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण येता ते 5 तारखेक शुक्रारा ऑनरेबल डेप्युटी CM श्री फ्रांसिस डिसोजा यांच्या हस्तुकी जातले। त्यांच्या वांगडा आसतले वायस चेअरमॅन ऑफ ESG दामू नाईक, तसेच सेक्रेटरी INP श्री दौलत हवालदार। ह्या एकंदर 8व्या फेस्टिवलान आमकां टोटल 12 एंट्रीज आयिल्ल्यो। ह्यो 12 एंट्रीजान 9 कोंकणी फिल्मां आशिल्लीं आणि 2 मराठी आणि 1 शॉर्ट फिल्म आशिल्लें। सो जे पयले फिल्मां आसा, जे इनॉग्रल फंक्शन जातकूच जे पयले फिल्माचें स्क्रिनींग जातलें तें जावन आसा नाचुया उपासार, जे इनॉग्रल फिल्म जातलें। आणि त्याच्या नंतर देर इज अ शेड्यूल ऑफ स्क्रिनींग जे तुमकां आतां दितले ते हाडले ते प्रिंट आउट हय सगळ्याचे शेड्यूल जे आसा। आणि हे जे स्क्रिनींग आसा ते कला अकादमी, आयनॉक्स आणि मॅकनिस पॅलेस हे फ्रायडे, सॅटरडे आणि संडे अशे 3 दीस जातले। आणि ह्या फेस्टिवलाची जी हेजे समारोप आसा हो आयतारा दीस सांजचो परत कला अकादमीन जातलो। आणि त्या खातीर चीफ गेस्ट म्हणून आसतले गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्री श्री लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर, तशेंच ESGचे चेअरमॅन, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचे चेअरमॅन दामू नाईक। आणि ह्या खातीर मुद्दाम आमकां स्टार म्हणून येतले ते सचिन पिळगांवकर येवपा आसा, मागीर मृणाल कुलकर्णी येवपा आसा, वर्षा उजगांवकार आणि आनीकूय नाना पाटेकरूय एका येवपा आसा। पूण हे नाना पाटेकराचे बी अजून कन्फर्मेशन मेळुना। आणि ह्याच्या भायर आनीकूय 2-3 आर्टिस्ट इनॉग्रलाक किंवा क्लोजिंगाक येवपा आसा, ज्यांचे वी आर अवेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन। ह्याच्या खातीर जो प्रोग्राम आसतलो तितून बेला शेंडेचें एक परफॉर्मन्स आसतलें। हायलायट विल बी बेला शेंडे फॉर द क्लोजिंग। या आणि ह्याका जे आमी अवॉर्ड्स दिता देर आर टोटल ऑल टुगेदर 21 prizes in each category. The best film being the first prize 5 lakhs rupees, then second prize of 3 lakhs, then best direction again 50,000, second prize of 35,000, and rest all the list is here: best actor, best actress, supporting actor, supporting actress, child artist, best story, screenplay, best dialogue. सो हे जे इंडस्ट्रीन आसा तितले 19 एक्चुअली 19 आणि हे 2 21 अवॉर्ड्स आसा। दे विल बी देर इन मराठी कॅटेगरी एज वेल एज इन कोंकणी।